हो सेलिब्रेशनाचो वेळ न्ही. गोयच्या एसटींक राजकीय आरक्षण ना दिवपाची चूक आमच्या कडल्यानय जाल्या हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान मानून घेतला. अजूनय वाट पळयतात नोटिफिकेशनाची, ना जाल्यार पॉलिटिकल निर्णय घेवपाची तयारी केल्या. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक निमाणी शिटकावणी दिल्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एसटी समाजाची फटवणूक केल्या अशी भावना जाल्ल्याचे एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी सांगले. अमित शाह जाल्यार उतर दिवन नेगार गेला. गोयच्या एसटीक राजकीय आरक्षण मेळूंक ना ती आमची चूक हे ताणें मानूनय घेतला अशें मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या फुडाऱ्यांनी सांगले. आयकयात गोविंद शिरोडकाराक. आणि आमच्या समस्त गोयच्या आदिवासी बांधवांक, आमचे जे कोण वावुरपी आसा, कार्यकर्ते आसा, विविध पक्षांचे अथवा आमचे जे लीडर जे आसा, मंत्री आसा, आमदार आसा, हांकां हांव सांगूंक सोदतां, दिस इज नॉट द टायम फॉर सेलिब्रेशन. हे जे कितें काडला न्ही, आयला न्ही, हे सेलिब्रेशन करपाची ही वेळ जावंक ना. अजून सरकार अजून आमकां गृहीत धरता हे स्पष्ट जाता. हांकां अजून दिसता, हांव परतून म्हणटा की अजून आमची अक्कल जी आसा ती धोपरानूच आसा म्हणून. ना, परतून सांगूंक सोदता हांव, आमची कपलान आसा. अरे बाबा न्हू, तुम्ही कॅबिनेटान कितें केला? ड्राफ्ट बिल अप्रूव्ह केला आणि तेका व्हडलें नांव दिला कितें? आमी खास तुमच्या खातीर, हे तुमकां मेळपा खातीर, रिझर्वेशन मेळपा खातीर तुमच्या खातीर स्पेशल कायदो केला म्हणून. आणि आमचो केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल उलयता काल की न्यूली गावडा, कुणबी आनी वेळीप हितून एड झाला म्हणून. कित्याक जाला म्हणून त्या लिस्टान आमच्या इंडियेच्या या महाभागात हांव सांगूंक सोदतां, बाबा न्हू, आमी 2003 जाल्ले रे बाबा एड. हे 22 वर्सां आयज तुमचे कडेन हांव उघड करता. आमी जे डेलिगेशनान आसले हांगासर, हांव स्पश्ट आसा तो अमित शाहा कडेन उलयल्लो आसा. कितें म्हणून की गेली 22 वर्सां तुम्ही आमगेर अन्याय केलो म्हणून. आणि असो जो अन्याय आसा हेज्यान फुडें आमच्या भारतांतल्या खंयच्याच आदिवासीचेर जावंक फावना. माननीय होम मिनिस्टरान मान्य केल्ले आणि कितें सांगलें आमकां? उतर कितें दिलें? उतर हें दिल्लें की 28 तारीख आसा ती हें जावपाची आसा, आमची कॅबिनेट जावपाची आसा. कॅबिनेटान ते आमी एप्रूव्ह करता. सगळो नोट बी सगळो रेडी आसा. आणि तेणी स्वता उलयले. कितें उलयलें ताणी? 2027 तुमकां मेळटलें न्हू, पण जर तर सरकार जर खंयचे गडगडले मदीं बाय इलेक्शन जालें जाल्यार हेचो जो फायदो जो आसा रिझर्वेशनाचो तुमकां 1 वर्सा नंतर 2 वर्सां म्हणजे जेन्ना हें जातलें न्ही तेन्ना तुमकां मेळूंक शकतलो. म्हणजे तेणी टायम पिरियड सुद्दां आमकां दिल्लो. कसलो? की डिलिमिटेशन आपूण हें केल्या बरोबर, हें बिल हाडल्या बरोबर, कित्याक कॅबिनेटान हें हाडल्या बरोबर, एप्रूव्ह केल्या बरोबर जास्तीत जास्त म्हणपाक तेका 1 वर्स लागतलें म्हणपाक हें तो उलोवन गेल्लो सगळ्या समक्ष. आमच्या सीएमान आमकां कितें उतर दिलें? लोकसभेच्या आधी तुमकां डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन दाखयता न्ही, जालें. हें कितें काडलां तें तुमी हें कमिशन अपॉइंटमेंट हो युपीएच्या टायमार 2013 सगळो जो पावर जो आसा कोणाक दिल्लो? इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो डिलिमिटेशन बसोवपाचो. हेची पुनरावृत्ती जी आसा हे आमचे
डबल इंजिन सरकार करूंक शकताले हय काय ना. त्याबरोबर त्या लिस्टात आमचेय नाव असले, परंतु यांच्याच ना करत्याक लागून 2014 जेन्ना यांचे सरकार आले यांच्यात तो फॉलोअप करूंक ना. आम्ही रावता कित्याक सरकाराक अजून पर्यंत कितें आसा, टायम आसा हे येत पर्यंत कोड ऑफ कंडक्ट लागो पर्यंत. विजय सरदेसायानूय तेच सांगले. एसटी समाज पिसो ना. भाजप सरकार कितें करता ते तांकां व्यवस्थित कळटा. भाजप सरकारान काश्मीर उत्तराखंडाच्या धर्तरेर जशें आरक्षण दिलां तशें ते गोंयांतूय दिवचें, ना जाल्यार आमी आसातच. आयकात ताका. मागताले कितें आनी अनाउन्समेंट जाला कितें आनी सुसंस्कृत गोंयचे जनतेन कितें चिंतप ताजेर फुडें सरकारानूच चिंतचें. इतले लोक पिशेना. ते तांचो डिमांड कितें आशिल्लो. डिमांड काडपी मनीस हांव एसटी न्ही, हांव बामूण, सगळे जाणा कोण कोण कितें तो. पूण हांवें हो इशू काडिल्लो एसटीचे रिजर्वेशनाचो. मागिल्लो कितें की विदीन ऑन द लायन्स ऑफ काश्मीर, ऑन द लायन्स ऑफ उत्तराखंड जें रिजर्वेशन जालां ते भशेन तांणी गोंयांत करचें आनी 24 इलेक्शनाचे पयलीं अनाउन्समेंट करचें. आतां जें अनाउन्समेंट जाला ताजो अर्थ असो की आमचो सरकार परतो येवपाचो आहा आनी आमी फुडें करपाचें आहा. तातूंत एसटी जर खूश आहा आनी ते जर विजय जालो म्हणून ते रॅली बिली काडपाक सोदता जाल्यार इट इज देअर कन्सर्न. आय डोंट स्पीक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू.